हें जें नाटक आसा पेरणी जागर, हें नाटक आसा हें रिसर्च ओरिएंटेड आसा. गेलीं 10 वर्सां जालीं हांव त्या ग्रुपां कडेन भोंवता. वागुर्मेचो ग्रूप एक आसा, मागीर तेंच्यांनी बंद उडयलो ऑलरेडी. मागीर सांग्यार एक ग्रूप आसा, नेत्रावळी ते सायडीन तेंचे कडेन रिसर्च केलें. ते मातशे करता ते कार्यावळ. मागीर काणकोणां 2-3 कडेन गेलो, तेंकां मेळ्ळो आनी मागीर तेंची पदां हें केलीं. मागीर वेंकटेश सरा वांगडा घेतलो, अविनाश सरा वांगडा घेतले आनी परत तेंच्या वांगडा आमी परत गेलो तेंकां घेवन. तेंकां ती सगळी दाखयली मुखवटी कशी आसता, ते लोक कशे रावता, कसले पद्दतीन रावता, खंय रावता आनी कित्याक लागून तो बंद पडलो हेचेर आमी स्टडी केली 2-3 जाग्यांनी वचोन. डिफरंट वागुर्म्याची वेगळ्या कारणांक लागून बंद पडलो, सांग्या वयलो वेगळ्या कारणांक लागून, मागीर काणकोण करता तो वेगळ्या कारणांक लागून. मागीर देवळान ती मातशी ती भोगावळ कशी करता हें सगळें आमी एकठांय केलें आनी तेचेर कशें नाटक करूंक येता किंवा तो कसो परत जागृत करूंक येता आनी परत तो कसो करप हें सगळें आमी भितर दाखयल्लो आसा. सो पयलो स्टार्टींग भाग हो कित्याक लागून जागर बंद पडला हेचेर आमी रिसर्च केला आनी तो आमी दाखयला. मागीर तो कसो परत जावं येता हेचेर आमी स्टडी केली आनी तो दाखयला की परत कसो तो जावं येता आनी मागीर तो आमी फूल जागर तो दाखयल्लो आसा. जागर एक जवळ जवळ 15 मिनटां पळोवंक मेळटा लास्टाक, 15 ते 20 मिनटां आनी सुरवातीक नाटक तो कित्याक लागून बंद पडला आनी कसो तो जावंक येता परत आनी लास्टाक 15 मिनटां अशें तें नाटक आसा. आतां नांव दवरलां तेजें जागराचो पेटारो. म्हणजे ती कशें आसा की पेटारांसून मास्कांत भायर सरता आनी आपणाक कित्याक बंद केल्या हे लोकां कडेन विचारता, विचारून खबर काडटा कित्याक लागून बंद केल्या ती आनी तीच तेंच्या कडल्यान आपली कामां करून घेता आनी परत ती पेटारान वचून बसता आनी मागीर ते लोक ते पेटारांतली ती मास्कां काडटा आनी परत तो जागर करता. अशे तरेन तो जागर आमी केल्लो आसा. तेंकां बरी संगिताची साथ म्हणजे तेंची ती गाणी जी आसा पळय ती आमकां थोडी मेळिल्ली आसा आनी थोडी गाण्यांक त्यो चाली ना तेंच्यो. चाली ते बेश्टे ते 1 2 3 1 2 3 हे ठेक्याचेर करता ते. पूण आमी ते सराक दाखयले त्या सरान ते बऱ्यापैकी ताका चाली दिल्ल्यो आसा. सो आमी गोंयची जी वाद्यां आसा, घुमट म्हण, झांज म्हण, मागीर शामेळ हेकाच धर्तेर धरून ती आमी केल्लीं आसा. दुसरें आमी हें करूं ना. फोक स्टायल जी आमचे कडेन इंस्ट्रुमेंट आसा ते आमी घेतलेले आसा. एक आमी भितर फ्ल्युटूय घेतलेली आसा जाय म्हणून आनी हार्मोनियमूय भितर घेतलेलो आसा. म्हणजे जी आमी तेंगे मातशें यूज केल्या पूण जी फोक स्टायलीक जाय ती आमी तशी त्या पद्दतीक दिल्ली आसा. पहिल्यांदाच आमी एक रवींद्र भवनान एक प्रोडक्शन एक कोंकणी नाटकाचें प्रोडक्शन करपाचें ठरलेलें आसा आनी खूब एक अभिमान आनी आनंद जाता. आनी ह्या निमतान आमचे आज एक पत्रकार परिशद आपयल्ली आसा. कित्याक विविध कार्यक्रम ह्या फुडें आमी करपाचे आसा येणाऱ्या दिवसांत. ह्या पत्रकार परिशदेत एकच एक मुखेल हें आसा की सगळे आमचे जे जितले जनता आसा तांच्या भितर आमी पावचे आनी तांचे एक म्हणजे एक तरेन ह्या कल्चरल प्रोग्रामा बद्दल म्हायती मेळची. सांगपाक खूब खोस भोगता की आमची ही रवींद्र भवनची कमिटीन अनेक कार्यक्रम आमच्या मुरगांव तालुक्या खातीर आनी गोंया खातीर दिल्ले आसा आनी तेतून एक व्हडलें पाऊल म्हणजे आमी अनेक कलाकारांची जन्मशताब्दी मनयता किंवा तेची पुण्यतिथी मनयता. हालींच आमी एक मरूम आमचे मोहम्मद रफीक यांची पुण्यतिथी गेली. येणाऱ्या 27 तारखेक 27 सप्टेंबराक मरूम मुकेशजींची 50वी डेथ एनिवर्सरी आसा. तेका लागून आमी एक म्युझिकल प्रोग्राम दवरला. आमचे गोंयचे सुपुत्र संजय कोरगांवकर पूण ते मुंबयत तेंच्यांनी कार्य केल्लें आसा. तेंचो एक मुकेश की यादे म्हणून आमी प्रोग्राम 27 तारखेक 27 ऑगस्टाक स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियम सांजे 7 वरांचेर जातलो. अनेक दिग्गज कलाकार तेतून सहकार्य करतले आनी सहभाग घेतले. सगळ्यांक तो कार्यक्रम खुलो आसा आनी तेज्या फुडें एक मोठें पाऊल म्हणजे जशें आमच्या वायस चेअरमॅनांनी सांगलें 31 तारखेक एक नाटक जावपाचें आसा हांगा जे प्रोडक्शन जी निर्मिती आमच्या रवींद्र भवनान केल्ली आसा, आमच्या सगळ्या मेंबरांच्या तर्फे केल्ली आसा. तेजो नांव आसा जागराचो पेठारो.